कोस्टल मॅनेजमेंट प्लॅन करपाक राष्ट्रीय हरित लवादान वेळ दिवचो. गोंय सरकार करता मागणी करपाचो विचार. काब्राल सांगता गांवांतल्या बसका उपरांतच जातलो निमणो आराखडो. काब्रालाच्या सादरीकरणाक कांय एनजीओनी लायली हजेरी, पूण सगळ्यांची मागणी एकूच. थांबयात तालुका पावण्यावेल्यो बसका. गांवांतल्या लोकांक विश्वासान घेऊनच तयार करात प्लॅन. नुस्तेबंदीचो काळ सोंपलो, पण हवामान खात्यान दिल्या धोक्याची शिटकावणी. सैमान सांगात दिलो जाल्यार ट्रॉलरवाले वतले 1 ऑगस्टाच्यान दर्यांत. चर्चिलान फुटबॉल विशयावेल्यान काडलो सरकाराचो फोग, जाल्यार एल्विन गोमसान उजरायलो चर्चिलाक. GFAच्या 33 कोटींचो घोटाळ्याचो आरोप लायलो फाफडून. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. दर्यादेग वेवस्थापनाचो पोरणो आराखडो रद्द केल्ल्यान नवो आराखडो करपाक थोडो वेळ दिवपाची विनवणी गोंय सरकार राष्ट्रीय हरीत लवादा कडेन करतले. पंचायत पावण्यार मान्यताय मेळे उपरांतच नव्या आराखड्याक निमणें स्वरूप दितले, पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. तालुका पावण्यार चालू आशिल्ल्यो जनसुनावण्यो पयलें पावल आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. सध्याच्या दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्यात त्रुटी आसात आणि त्यो जाग्यार घालपाक जाय. ही गजाल नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटान मान्य केल्ल्याचें निलेश काब्रालान सांगलें. I cannot ask anybody anything. It's a code myself. I will only say, I'm telling you, I can only say, this is the exercise we are doing for doing that. We will show the records what we are doing. We have evidences what we are doing. We have publication here. We have your reporting. Everything we have records. We will say this is the exercise we are conducting. Give us some more time. कितें उलयता पळय आमी नोट करता, कोण कितें बरोवन दिता तें आमी व्हरता आनी आमी मागीर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जेन्ना आमचे मोरगुणो लास्ट जातले आमी बसतले आनी एवरी विलेज जे सजेशन दिल्या, जे ऑब्जेक्शन आसा, जे 2011 नोटिफिकेशना भशेन आमी करूंक मेळटा, तेन्ना आमी फ्रेश प्लॅन करतले, फ्रेश प्लॅन. आनी हे फ्रेश प्लॅन आमी विलेज वायज करतले, हार्ड कॉपी आनी पोतून धाडटले विलेजीक. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट CRZ न्ही पोतून जावता आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट धाडटले आनी मागीर जे कितें वयर सकयल आनी उरला करपाचें आहा जाल्यार परतून जे आसा ते घेतले, सगळे जे करेक्ट जाले जाल्यार ते परतून फूल प्लॅन करतले आनी मागीर हांव CRZ दितलो एज एनवायरमेंट मिनिस्टर डायरेक्टली दॅट दीस इज द प्लॅन वॉट यू हॅव टू सबमीट टू NCSL टू डू प्रॉपरली. फाल्यां जर कोर्टान एनजीटीन सांगलें ना तुम्ही चड टायम काडटा, सो आय वॉन्ट टू फिनीश फास्ट न्ही. सो पीपल शूड कॉपरेट. आय वॉन्ट टू डू द पीपल्स प्लॅन. लेट इट बी टेक. म्हाका त्रास पडटले, पडो ताका त्रास. गोंयचे लोक खऱ्यांनी जे लागता ते लोक भायर सरपाक जाय. जे फिशरमॅन आसा, जे शेक ओनर आसा, जे प्रायवेट बिची म्हणजे प्रायवेट शेक्स घालता, हे सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. आनी हे जर भायर सरले आनी हेका धाडोवपाक जाय, हें तेणी काम करपाक जाय. नाजाल्यार कितें हांवूय बेजारतलो. म्हाका जर रिस्पेक्ट मेळना हांव कितें करपाक जाय. म्हजे स्वता हांवें प्लॅन केल्लो असो हांवें करूं ना, पूण हांव आतां खरें करूं सोदता. तेन्ना लोकांनी डिसायड करचें कितें जाय तें. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. निलेश काब्रालान केल्ल्या दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्लॅनाक कांय NGOनी येवकार दिलो, जाल्यार कांय जाणांनी बहिष्कार घालो. पूण सगळे एकूच भास उलयतात. तालुक्यांनी बसको घेवचे बदला लोकांक विश्वासात घेवन गांव पावण्यार बसका घेवन प्लॅन जावपाक जाय. हे गजालीक कळाव करचो न्हय अशें तांचें म्हणणें. CZMPच्या प्रदर्शनाक विरोध करपी जायते NGO आनी समाजीक वावुरपी सिटिझन्स फॉर कोस्टल कम्युनिटीजच्या बॅनरा खाला एकठांय आयल्यात. काब्राल फटयता, लोकां मदीं घुसपागोंदळ तयार करता. ताणें गांव पावण्यावेल्या प्लॅनांचेर भर दिवचो अशें तांचें म्हणणें. पळयात. लोक कितें म्हणत आसता, हें नोटिफिकेशन आनी एक व्हिडिओ तेणें म्हणलो रिनोटिफाय करूं म्हणटा. रिनोटिफाय म्हणजे हें नोटिफिकेशन तूं कॅन्सील कर. नवीन नोटिफिकेशन काढ की तू प्रेझेंटेशन करता, तू मेक पीपल अवेअर ऑफ CRZ 2011. सो डॉक्युमेंटेड एविडन्स, लीगल डॉक्युमेंटेड एविडन्स शूड बी व्हेरी क्लियर. दीस इज डॉक्युमेंट आनी तो उलयता तें इज नॉट डॉक्युमेंट. मिनिस्टर कितें म्हणटा, आमकां बेस मॅप ना, सो आपण हो NCZMलो मॅप जो परत धाडलो ऑलरेडी, तो बेस मॅप म्हणून उजार करून तुमची फीडबॅक घेता. ना, प्रोसिजर म्हणटा कॅडॅस्ट्रल मॅप काढ. द मॅप्स आर अवेलेबल विथ रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज. एक विलेजीक कॅडॅस्ट्रल मॅप काढ, पंचायती वच,
कुमदादी आपय सगळे स्टेक होल्डर्स आपय फिशरमॅन आपय एक विलेज मॅप घेन कॅडस्ट्रल मॅप घेन गुगल इमेज घेन बेस्ट प्लॅन प्रिपेअर कर. गोंयचो आवाजच्या वावुरप्यांनी दिवचले काब्रालाच्या प्रेझेंटेशनाक हजेरी लायिल्ली. थंय तांणी बहिष्कार घालो ना आनी त्या उपरांत तांणी हीच मागणी केली. गोंयच्या रापणकारांचो एकवटानय तांच्या सुरात सूर मेळयलो. मॅप गांवांनीच वचून तयार करात. पळयात. आतां आमी त्या दिसा बिचोले गेल्ल्या, बिचोले तालुकान आशिल्लो जांटिये कॉलेजीन. थंय आमचो एक को कन्वेनर आसा श्री स्वप्नेश शेल्लेकार, ताणें एक क्वेश्चन्स विचारली टू द पॉयंट सारके टॅक्निकल क्वेश्चन. ते म्हाका दिसता एनवायरमेंट मिनिस्टराक बरें लागूंक ना आनी मागीर ताका बसोवपाक दुसरे आयले आनी कितें आनी विचारनाका. तशेंच आमचो एक गोंयचो आवाजाचो एक्झिक्युटीव मेंबर आसा रोशन माताय, जेन्ना ताणें क्वेश्चन विचारले भासाभास जाले मातशे, ही वॉज एक्चुली प्रेसींग फॉर सम आन्सर्स. तेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टराक राग आयलो. म्हणपाक लागलो आपूण जाणा तूं कोफुजांव करूंक आयला की ना, आमी कोफुजांव करूंक येवना. असलें जर आसा जाल्यार कित्याक आपयता आमकां? लोक येवचे ना. आनी म्हजो एक हंबल रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट, हें आतां बंद करया तमाशा तालुका लेवल हें आनी बसया आमी आनी बरो प्लॅन करया. बिकॉज फायनली इट इज द गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल. सो आमी विलेज लेवलाचेर सगळे बसया. आमचे जे जाणटे आसा, जे फिशरमॅन, मुणकार, शेतकामती, रेनेर सगळे आसा, तांचे कडेन बसून तांचो फीडबॅक घेवन एक बरो प्लॅन करया. आयज 20% कोस्टलायन गेलेले आसा. ट्युरिजम फकत हे कोस्टलायना खातीर आसा. हे शेकाचो धंदो तुमी काबार करतले. तुमी हे चुकीचे प्लॅन दाखयल्यार आयज डेव्हलपमेंट जातले झिरोचेर. आनी आमकां दिसता हे गडबडीन तुमी करता, हे फकत सागर माला प्रोजेक्टाक लागून तुमी करूंक सोदता. पूण आमी सरकाराक मागता की तुमी हो टायम वेस्ट करता तो टायम वेस्ट करचो न्हू. आनी जे थोडे NGO आनी कोस्टल कम्युनिटीचे लोक आसा, फिशरमॅन, रेंदेर आसा, तांकां हे कमिटीन घेवचे आनी तेंकडे ग्रावंड रुटीन करून हे सारकें गोंयचे खातीर हे प्लॅन करचें. मडगांवच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत, जाल्यार वास्कोच्यान हिरू महाले. ह्या आदींच्या प्रमोटरांक जुराचे पयशे फारीक करून स्पेशल इकॉनॉमीक झोनांतल्या जमनींचो विशय जाग्यार घातला. उद्देग मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. हे विशीं कोणाक कोर्टात वचपाचें आसा ते वचपाक मेकळे आसात अशें ताणें सांगलां. ह्या आदी दिल्ल्या IDCच्या प्लॉट वेव्हारांत अनियमितताय दिसून आयल्यार कारवाय करतले अशें ताणें सांगलें. बुधवारा कट मोशन डिमांडाचेर तो उलयतालो. स्पेशल इकॉनॉमीक झोनाचो विशय आतां काबार जाल्ल्याचें मंत्री विश्वजीतान सांगलें. लोकांनी केल्ल्या आंदोलना उपरांत सेज अंतर्गत दिल्ल्यो जमनी परत घेतल्यो अशें ताणें सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. हो विषय जालो म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे. एंड हो खंय तरी गोवाक एक सेन्सिटीव गोष्टीचेर आमी सगळे रॉंग गोष्टीचेर हायलायट करता म्हणून गोंयान कोण येवपाक पयशे घालपाक तयार ना. आतांच मान्य विरोधी पक्ष नेत्यान सांगलें की 29 इंडस्ट्रीज गोंयान आयल्या. कित्याक येतले गोंयान? हिशोबा प्रमाणे and माझ्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे this is a dead issue for me. I am not going to address this issue at all. If some fellow wants to go to court, he is free to go to court. I am want to look at a progressive Goa and look forward as far as industries is concerned. IDCच्या कर्मचाऱ्यांक दिल्ले प्लॉट आनी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करतले अशें आश्वासन मंत्र्यान दिलें. प्लॉट वेव्हारांत पारदर्शकताय येवची हाचे खातीर तो डिजिटलायझेशन करतलो अशें ताचें म्हणणें. If you say an employee has hand in glove in taking plots, we will act immediately. We assure the leader of opposition that this on the floor of the house that IDC will follow the norms of MIDC and we will try to see as much as possible of digitization of records and transparency so that people are able to see the records on the system online, and whatever plot is allotted in IDC, it will be reported online on a portal that will be fully active within the next 3 months. That I will request Secretary. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नुस्तेमारी बंदीचो काळ सोंपलो बाबा एकदाचो. आतां काडया घोस्त. नुस्तें खावपी आनी नुस्तें वेवसायिकां मदीं उमेद आयल्या. कायद्यान नुस्तेमारी बंदी बुधवारा म्हणल्यार 31 वेळ सोंपता. 1 ऑगस्टाच्यान नुस्तेमार ट्रॉलरी दर्यान देंवपाचे तयारेत आसात. पूण हवामान खात्यान कांय तेंपा खातीर दर्यांत वचपाक मनाय केल्या. वास्कोच्या खारेवाडो नुस्तेमार बोटींचेर झारखंड, ओरिसा, कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेशांतल्यान ट्रॉलींचेर काम करपी सुमार 75% कामगार गोंयांत पावल्यात.
एकूण 170 ट्रॉलरांतल्या कांय ट्रॉलरांनी बुधवारा वा बिरेस्तारच्यान नुस्तेमारीक सुरवात करपाची तयारी दवरल्या. गोवा नुस्तेमारी बोट धनी संघटनेचो अध्यक्ष जोस फिलिप डिसोजान हे तयारेची गोवा 365 म्हायती दिली. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता तशें आमी MPD कडेन मागता की जो हो आमकां टेम्पररी जेटी दिल्या ही आमकां उपेग ना आनी आमच्यो बोट्यो इतल्यो सुबेज जाल्या आनी व्हडल्यो बोट्यो जाल्या हाली 10 बोट्यो हिंगा लागपाक नव्हता. हे फाटी फिशरी मिनिस्टर एक डायनॅमीक मिनिस्टर आसा बा फिलीप नारी, तो आमचो फ्रेंड. आमी तेजे कडेन एक रिक्वेस्ट घातला जाता जाल्यार MPD कडच्यान तुमी बाराबर रावन आमकां इल्लेशें एक्सटेंशन आमकां हिंगा करचें म्हणून इतलेंच आमची मागणी आहा. नुस्तेमार बोटींचेर काम करपा खातीर भायल्यान कामगार हाडचे पडटात. ते गोंयांत फकत 10 म्हयने रावतात, घरां बांदून रावनात. देखून तांचे बाबतींत सरकारान मवाळ धोरण दवरचें अशें ऑल गोवा पर्सिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष हर्षद धोणान मागलां. जाल्यार कुटबण जेटीच्या तोंडार खडपां आनी रेंव आशिल्ल्यान बोटी सयत तातूंत काम करप्यांचो जीव धोक्यात आशिल्ल्याचे बोट धनी सांगतात. पळयात. आमी सगळे टोटली डिपेंडंट ऑन लेबर फोर्स. आमचे लेबर फोर्स पळय ओरिसा आनी झारखंडच्यान येतलो तेन्नाच आमच्यो बोटी चालू जातल्यो. आनी हांव म्हजी स्पेशल गोवोरमेंटा कडेन मागणी आहा की आमचे लेबर येता पळय ते फक्त 9-10 म्हयने हांगा काम करता आनी परत गांवांक वता. ते हांगासर सेटल बिटल कांय जावपाचें ना. सो आमचे पळय फिशींग सेक्टरान पळय लेबर कोण येता ओरिसाच्यान झारखंडचे ताजेर मातशें गोवोरमेंटान सॉफ्ट वचपाचें. म्हजी तांचे कडेन मागणी आसा की गोंयान एकूच SPDA मार्केट आसा, एकूच होलसेल मार्केट. थंय तांच्यांनी कितें तरी लॅब बी घालपाची किंवा मशिनरीज घालपाची आनी रँडम चॅकींग करपाचें नुस्तें, स्पेशली इन जून आनी जुलय, कित्याक गोंयांत नुस्तें तेन्ना बंद आसता, आमच्यो ट्रॉलर्स बंद आसता. थंय एकूच जर थंय लॅब किंवा मशिनरी घालून जर थंय रँडम चॅकींग केलें जाल्यार हो प्रॉब्लेम वन्स एंड फॉर ऑल काबार जातलो. आतां आमकां एक एजंटा लागून एक सरकार आमकां हेल्प करपाचें म्हणून आमी मागताय तेंचे कडेन. मागताय म्हळ्यार आमकां एक परमनंट जेटी दिवपाचें, रावपाक फॅसिलिटी दिवपाचें आमी मागताय. आणि त्या जाग्याचेर बोट हाडून खाली खाली करपाचें 10-20 बोट एक एजंटाचे लुगारार हाडून खाली करपा म्हणून आमी फिशरीचे कडेन मागून घेता. 2-3 फावटी सांगलें आमकां हेल्प करताय म्हण अजून करूं ना. प्रॉब्लेम जालें तें हांवें नासता आमगेलें ब्रेक वॉटर तर आमकां जाल्लें जाल्यार आमकां बरें वचों मेळटालें. आतां थिंग 1-1.5 मिटर थिंगा आहा सगळें सँड भायर पडो आहा आनी थिंग बोट वचपा जायनाय. एक्चुली सरकारान एक्चुली हें जालो जायत पयलें पण सरकारान हेजेर लक्ष दिवपा जाय. चड बोट्यो समज म्हाका बेतलांचो आहाय चड बोट्यो थिंगा लँडींगूय चड जाता आनी क्वॉलिटी ऑफ फीश आमकां बरें मेळटा हिंगा. सो ब्रेक वॉटर केल्यार म्हाका दिसता तें बरें जाता कित्याक ऑलरेडी तें पास जालो आहा आनी तें कित्याक डिले जाता तें आमकां कांय नकळय. तें पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया, कुटबणच्यान रमेश नायक रावत आणि वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. बाणावलीचो आमदार चर्चिल आलेमांव आणि खेळा मंत्री बाबू आजगांवकार हांचे मदीं बुधवारा फुटबॉल विशयावयल्यान पेटलें. फुटबॉल खेळाचे उदरगती खातीर सरकार पयसो मोडटा पूण गोंयांतल्यान दर्जेदार खेळगडे निर्माण जायनात ह्या बाबूच्या विधानाक चर्चिलान हरकत घेतली. ह्या विशयाचेर उलयतना चर्चिलान क्लबांक दोश दिलो. फुटबॉल विशय बुधवारा विधानसभेत बरोच गाजलो. गोंयांतल्या फुटबॉल खेळाची सद्याची स्थिती आनी दर्जो ह्या विशयाचेर बरोच वाद जालो. गरजेच्यो साधन सुविधा आसूनय गोंयांत दर्जात्मक खेळगडे कित्याक तयार जायनात असो प्रस्न विचारिल्लो. हर एक एसोसिएशना भितर एक 5-5 तरी प्लेयर आसपाक जाय. तो आमचे तुगेले ते JFDC आमी प्लेयर तयार करता, तो चर्चिल घेवन वयता, खेळयता, पयशेय घेता. तें जावपा जायना. आमकां गोंयांत फुटबॉल मुखार सरलेलो जाय. गोंयांत फुटबॉल मुखार सरला ती जबाबदारी तुमची आसा. गोंयांत फुटबॉल अकॅडमी तूं करपाची कितें आसा तुमच्या मनांत? फुटबॉल अकॅडमी करपाची आसा? JFDC कडेन हे सगळे प्लॅनिंग आसात. फुटबॉल अकादमी बी तेणी केल्ली आहा, तो चालू आहा. आज आमगेले प्लेयर गोंयचे ISL म्हणटा तेका एक गेमी तरी हेडाय ते सगळे चाचीर बरे जाले प्लेयर. वाडकार रिचार ISL येवन सगळे हे जाले फेल जाला. आज आमगे भुरगे खुंयपा पाहिजे म्हाका खबर आहा. आज तुवें खूब केला फुटबॉलाक. फुटबॉल जायत वर्स चल्लो आहा, तुमकां कांय खबर ना. तुका दिश्टी पडना तें, तुका दिश्टी पडना. फुटबॉल ना म्हणाका. फुटबॉल आज वर्स चल्लो आहा खूब. नो डिफरन्स. तो पयलीं पळय आशिल्लो तेका डिफरन्स जाल्लें. तेका सरकारूय नाका, JFDC नाका, कोय नाका जाल्लें. दॅट इज नॉट मायन. म्हाका जाय आमगेलो गोंयकार भुरगो वर्स चल्लो.
विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. GFAचो आदलो अध्यक्ष एल्विस गोमसान आताचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावाचे सगळे आरोप फाफडून उडयल्यात. समिती बरोबर बसका घेतल्या उपरांत आणि ऑडिट तपासले उपरांतय असे आरोप करप हे आलेमावाचे अपरिपक्वतायेचे लक्षण अशें ताका दिसता. बाणावलेचो आमदार आणि GFAचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावान आदल्या अध्यक्षाचेर GFAच्या फंडात घोटाळो केल्ल्याचो आरोप केलो. ताका आदलो अध्यक्ष एल्विस गोमसान जाप दिल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. Everyone knows that he has been holding the chair of Goa Football Association president for the last 9 months. And ekui pauti in these last 9 months, ekui pauti gotala, that word that he is using has never cropped up. आता पोयर संडे जनरल बॉडी मिटींग जाल्या, एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग. एट दॅट बॉडी मिटींग सगळे अकाउंट्स प्रेजेंट जाता, ऑडिट जाल्ले अकाउंट्स प्रेजेंट जाता, सगळे मेंबर आसता. परहॅप्स दॅट ऑडिट एंड ऑल ही मायट नॉट हॅव अंडरस्टूड वॉट इज द मिनींग ऑफ ऑडिट. नाव आय विल टेल यू वाय ही इज प्रोवोक्ड. समथिंग विच आय हॅव बीन सेइंग टाइम एंड अगेन, इवन वेन आय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द गोवा फुटबॉल असोसिएशन. आय हॅव ओनली सेड दॅट हे बारीक जे क्लब आहा, विलेज लेवल क्लब, वाय नो ग्रांट इज कमिंग टू देम. Why only select persons are given grants running into crores of rupees? वो आता गोया इशू सगळेच जाणा गाजता ह्या दिसांनी. It's not only to do with football, it's to do with entire sports fraternity. आता चर्चिल बाबा तुका एक सांगूंक सोदता, हे घोटाळा जर तुवें चयला, घोटाळा केल्लो जाल्यार घोटाळा केल्लो मनीस जेली आसपा जाय आसलो न्हू. सगळे लोक जाणा तूं जेली आहलो म्हण. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सरकार सर्वव्यापक कामगार आणि रोजगार धोरण तयार करपाचे तयारीत आसा. ते जालें जाल्यार खाजगी मळावेलो 80% रोजगार गोंयकारांकच दिवपाक मेळटलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक दिसता. 6 म्हयन्या भितर हें धोरण करपाची ताची तयारी आसा. काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान हो प्रस्न रोजगार मंत्री जेनिफर मॉन्सेराताक विचारिल्लो. अशें धोरण करूंक नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान आदल्या काँग्रेस सरकाराक दोशी थारायले. लुईजिन फॉलेरोन ही पॉलिसी केल्ली हाची विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन याद करून दिली. पूण खाजगी आस्थापनांनी कामगारांचें जातलें शोशण आडयतले जाल्यार आयज व्यापक धोरणाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंयांत एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आनी लेबर पॉलिसी फायनलायज करपाची गरज आसा, जी खरें म्हणल्यार 21 वर्सां तुमी करपाक जाय आशिल्ली ती करूंक ना. जालें, बट ती आतां ती ऑलरेडी टास्क हांव तेच सांगता. आमचे कडेन पोट टाकून फायदो ना. आमी 12 गेले, 12 ते 18 जाले आनी व्हरपाची पॉलिसी बरोबर आसा. स्पीकर सर, आमच्या गव्हर्नमेंटान सुरू केला टास्क फोर्स. म्हाका याद आसा. ना स्पीकर सर, म्हाका याद आसा. यू कॅन चेक अप. माय कलीग लुईजिन फालेरो वॉज द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर. जाल्ली ना. आय रिमेंबर ही हॅड डन अ पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल व्हेन ही डिक्लेअर्ड that 80% job should be given to Goans. 80% गोंयकार घेवपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा. आनी ताकाच लागून ताका IDCचो प्लॉट दिलो वता, ताकाच लागून ताका इलेक्ट्रिसिटीची सबसिडी दिली वता. बट ताच्या कडेन ते हाजेर चेक दवरपा खातीर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ना किंवा ते रायट्स जे आसा हे एम्प्लॉयमेंटा कडेन ना. आमकां ती जेन्ना पॉलिसी येतले तेन्ना आमकां इन वीच सेक्टर्स ताका खंयच्या स्किल्ड एम्प्लॉयड जर कितले जाय आसत त्या खातीर तितून कंपल्सरी करचें पडटलें. 6 म्हयन्या पर्यंत जे आसा पळय, म्हाका दिसता 6 म्हयने लागतले हे करपाक. 6 म्हयने तरी मिनिमम पिरियड जाय आमकां. त्या खातीर हांव सांगता 6 म्हयन्यांनी हे जे आसा पळय न्हू हे आमी जाग्यार उडयता. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दर्यावेळांचेर पायाभूत सुविधा निर्माण करपा खातीर दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो फायदेशीर थारतलो. कांय वेळार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कांय प्रकल्पांक हरकत ना दाखलो दिना. ताका लागून पर्यटन खात्याक त्रास जाता. हो आराखडो तयार जाल्या उपरांत हरकत ना दाखलो घेवपाक सोंपें जातलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें. मगोपाचो आमदार सुदीन ढवळीकरान विधानसभेत हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. CRZ कडल्यान हरकत न दाखलो मेळ्ळ्या बगर प्रकल्पांक मान्यताय कशी मेळटा हो ताचो प्रश्न आशिल्लो. केंद्राच्या स्वदेश दर्शन येवजणे खाला निधी मेळचो हे खातीर प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान सांगलें. CRZ हरकत न दाखलो दिना जाल्यार हो निधी दुसरी कडेन वापरतले अशें ताणें सांगलें.
जे स्वदेश दर्शन भितरल्यान आनी तेजे खातीर डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा गोंयांत सगळे बीच एरियाचे करपाक मेळटा चेंजींग रूम टॉयलेट सगळे कोलवा आतां आयकोन येवपाचें व्हडलें पण हेचे खातीर एनओसीची चड गरज आज समज आमी हेणें आतां प्लॅन भायर काडला पास करपाक जो CZPA ती तो पास जावपा जाय नाल्यार आमचें सगळें उरतलें गोंयाचें लुकसाण जातलें टुरिजम काबार जातलो हें जें आतां आमी हाडटले टॉयलेट नाल्यार आनी कितें तें सगळें दाखयतात आमी त्या प्लॅनाचें आतां हय मरे त्या प्लॅनाचें आमी दाखयतले आनी तो पास करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो चीफ मिनिस्टर काम करीत आहा तेजे बद्दल आनी तें समज पास जायना जाल्यार आमी कितें करूं शकतात कांय करूं शकचे ना CZMPचो प्लॅन ऑलरेडी स्क्रॅप केलो आनी परत लोकां कडल्यान जी सजेशन्स मागता तो नवीन करपा खातीर हांव परत रिपीट करता द सेम थिंग आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय टुरिजमाच्या बाबतींत तो प्रॉब्लेम येता तो असो आनी तो प्रॉब्लेम येवपाक जायना म्हणून आमी म्हटलां की तो प्लॅन जो आसा बेगिनात बेगीन रेडी करून आमकां धाडपाक जाय मागीर अशा पद्दतीन आमच्यो NOC उरच्यो ना आनी ह्यो NOC आमकां नॉट ओन्ली फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट बट फाल्यां सकाळी प्रायवेट प्रोजेक्ट सुद्दां जे आसा इवन दो हांवें म्हणटा इन्क्लुडींग हेजो इम्पॅक्ट जो आसा हो टुरिजमाचेर जातलो. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. म्हाका मराठी कविता येता पण मराठी येना देखून म्हाका ट्रान्सलेटर दिवचो. मराठी भाशेंतल्या सुदीन ढवळीकाराच्या उलोवपा उपरांत बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान विधानसभेत ही मागणी केली. ताचे मागणे उपरांत ह्या विशयाचेर विधानसभेत बरीच चर्चा जाली. पळयात. आलेमाव तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून तुम्ही म्हणता आपल्याला मराठी समजत नाही म्हणून पण तुम्ही ह्या सभागृहात एरे एरे पावसात ही कविता तुम्ही म्हटलेली आहे. स्पीकर सर अजून मराठीतच विचारता ते कोंकणीत विचारा सर त्याची गरज आहे. स्पीकर सर ती पोएट्री मुस्तकली आहा म्हाका भाशा येना एरे एरे पावसा तुला येता पयसा पयसा जाला फोटा पावस जाला मोठा ती आहा पण म्हाका भाशा समजना ती पोएट्री आमी थोड्या आसतना म्हाका बरोवली शिकयलो ती तकल्या पण आमकां ते येना. स्पीकर सर ट्रान्सलेटर हाडा ट्रान्सलेटर आहा रेडी आहा एक मिनिट सांगतो तुका सांगता आमकां आतां समना आमकां आमच्या चर्चिल बाबांनी एरे एरे पावसा आणि पावस पडलो मरे जानता न्ही पुरस्कार घोषित केला आहे. साखळी प्रमोद सावंत ह्यांना यांना पुरस्कार देत आहे त्यांना दोघांचंही मनापासून सभागृहाच्या माध्यमातून अभिनंदन करतो. सर हे मातशें तूं सांग कितें उलयलो तो चर्चिल बाप तुगे फ्रेंडा फकत मावशेचो लोक मावशे मोग तूं आहा तेका मायचो मोग कर मरे पयलो मागीर मावशी मरे तुका सांगूंक सोदता की म्हजो मित्र प्रमोद सावंत हाका आमी परबी दिता समजले मो बट वन मेंबर कॅनॉट टॉक लायक दिस. स्पीकर सर तेका लागून हांव मागोता ट्रान्सलेटर जाय म्हाका आमकां सॉल्व ना स्वप्न म्हणा सगळे बरें जातले मरे. दाबोळेवेल्या जॉगर्स पार्काच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम 2 ऑगस्टाच्यान सुरू जातले. मंत्री माविन गुदिन्हन सांगले. जॉगर्स पार्का लागसार घातिल्ल्या हाय मास्ट दिव्यांच्या उक्तावणा उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना ताणें ही माहिती दिली. जॉगर्स पार्कात आनीक कांय सुविधा मेळोवन दितले अशें ताणें सांगलें. जॉगिंग ट्रॅकाचें दुपेटीकरण करपा बरोबरच फूड कोर्ट बायलांक महिला भवन आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें माविनान सांगलें. We will be laying the foundation stone of second phase of Joggers Park, wherein already this Joggers Park is being appreciated all over Goa and elsewhere, like doubling of the walking track, putting a better track in this Joggers Park, having an outdoor-indoor gym for youngsters, having a e-library for senior citizens, having a food court so that the whole park will be run by generation of income on a professional basis. We are going to have a Mahila Bhavan as part of it in that outside the Joggers Park, where the area of the Joggers Park is there, where Mahilas and self-help groups will be able to have their own small paper unit, small jewelry unit, small tailoring unit, small bakery unit, small cooking unit, or whatever they want to do. And in front will be the kiosk where they can sell their wares. So women will be taught how they can be self-sufficient,
how they can stand on their own feet. Besides that, we are going to have a small parking area there, which is going to be done properly. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.